गोयचं सरकार आणि प्रशासन बेसावध आसा अशें पळोवन कर्नाटकान म्हादय व्हेली। हे सिरियस गजालीचेर बुधवारा विधानसभेत सुरू जाल्ली चर्चा निमणे फकाणांचेर पडली। लक्षवेधी सुचोवणेक सरळ नेमकी जाप दिवची सोडून डब्ल्यूआरडी मंत्री भरकटलो। लक्षवेधी सुचोवणेवेली चर्चा कर्नाटक सोडून खंयचे खंय व्हावली। कर्नाटकची पोटतिडक आणि चिकाटी गोयच्या विधानसभेत मातूय दिसली ना। कळसा भांडोराच्या भुयारी कालव्यावरवी कर्नाटकान म्हादयचे उदक भायले भायर व्हेले म्हूण आता गोयचे डब्ल्यूआरडीचेर बोवाळ पडला। कर्नाटक म्हादय लवाद आणि सुप्रीम कोर्टाकूय आटपना। गोंय सरकार आता कर्नाटकाड म्हादय लवादाकडेन वतलो खरो, पूण इशू सिरियस आशिल्ल्यान बुधवारा विधानसभेत आयलो। मात कर्नाटकान म्हादयच्या उदका खातीर दाखयल्ली चिकाटी गोयच्या विधानसभेत दिसली ना, ते सिरियसनेसूय दिसले ना। काँग्रेसीच्या आलेक्सान म्हादयचो इशू काढलो आणि ताका नेमकी जाप दिवपाची सोडून डब्ल्यूआरडी मंत्री पालयेकार संस्कृत सुभाषिता आणि अध्यात्माच्या तत्वज्ञान शिकोवंक लागलो, ते बी हासत खेळत। इशू कसलो आणि चर्चेचो दर्जो पळयात। There should be an application from our side. It should have been long back. Why there is a delay? What was the reason? Why there was a delay? Huitori, this is a very urgent issue and very important, and we have brought it to the notice of the House. आमकां घटनेचे गांभीर्य खबर आशिल्ल्या कारणान आमी तातडीन ऑलरेडी आमी सॉलिसिटर जनरला कडेन टीम धाडलेली आसा। हांव असंतुश्ट आहा, कित्याक ते उदो पडे आहा, ते उदो तो डायवर्ट करता आणि डायवर्ट करपाक ही इज कनायविंग, नाजाल्यार ही हॅज टू डू इट फास्ट न्ही। गंगा हाडलेली। सभापती महाशय, माझ्या विचाराची शृंखला तो तोडपाचो प्रयत्न करता, मातशें तांकां सांगा तुमी। जशी भगीरथ आमी आमची आवय मानता, तिका माता मानता, तिका देवी मानता। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे बाबा, ते म्हणून जापाना बोल। सभापती महाशय, ताका हांव मागीर हेचो अर्थ सांगता, ताका कळना तो अर्थ, त्यामुळे तो हेची फजिती करपाचो प्रयत्न करता। तेणी अशें करचें न्हू, असंतुष्ट जावं नाका। उदक म्हणटा तें एक महत्त्व आसा, पंचमहाभूतां पैकी एक तत्व। कशें आसता की जशें तत्व देहा भितर आहा तशेंच ब्रह्मांडानूय आसा, आणि एक तत्व जर सोंपलें जाल्यार शरीर अचेतन जाता। लक्षवेधी सुचोवणेवेली चर्चा निमणे सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांच्या परस्पर विरोधी आर्ग्युमेंटांनी खंयचे खंय पावली। सभापतीन आमदारांची कणकुंबी व्हिजिट दवरिल्ली तेन्ना फकत 4 आमदार पावले, बाकीच्यांक कांयच पडिल्ले ना म्हूण मायकल उलयलो। तितल्यार कर्नाटकाचो इशू पडलो कडेक, दर एकलो मायकलाचेर चढाईक पेटलो। खऱ्यांनी मिडिया असले थिंगा आमचे 4 जाण आमदार असले, तू धरून आमचे लेजिस्लेचर सगळे असले, एक्स MLA येयल्ले, तांकां इंट्रस्ट आसलो, पूण आमचे सभागृहांतले कोण मिनिस्टर, कोण आमदार, कोण येवंक ना। तर हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता, लेट द हाऊस, ऑल द मेंबर्स बी सिरियस ऑन दिस इश्यू। I don't think anybody is serious on this issue. They are only talking. More people. It is clearly casting aspersions on the other members of the house as if they are not interested information in late other Pauli, issues. This is not correct. Okay, काही जण information in the house. Just I'll please correct yourself. I'll clear it. I'll clear it. तुम्ही गेल्या आणि ते खूप उपरांत गेला ना, हांव पयलीं गेला। हांव स्वता जिवाची पर्वा न करता गेला, तुम्ही खूप उपरांत गेल्या। आपले महत्व अशें दाखोवंक दिवंक जायना की आपूण गेलो आणि तो वचोंक ना अशें हांव। कर्नाटकाड 2 दिसां भितर ट्रिब्युनला मुखार गोंय अवमान याचिका घालतले म्हूण डब्ल्यूआरडी मंत्र्याच्या उतराचेर चर्चा कशी तरी सोंपली तितलीच। आमी तातडीन कोर्टा भितर तेचो एक अवमान याचिका दाखल करपाची आसा, ते दृश्टीन सगळे प्रयत्न केल्ले। राजेश ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। एमपीटीतल्या कोळशेचे प्रकरण परत हायकोर्टान एमपीटी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कोळसो आयात करपी कंपन्यांक नोटीस काढल्या। काय वास्कोकार आणि गोवा फाउंडेशनान वास्को कोळशाची हाताळणी आणि आयातीचेर पुराय बंदी घालची म्हूण मागल्या। जाप दिवंक सगळ्यांक 20 ऑगस्ट मेरेन प्रास दिला। शेर्विन फिलिप कुरैया आणि काय वास्कोकारांनी गोवा फाउंडेशना बरोबर मेळून हायकोर्टात एमपीटीच्या कोळशाच्या हाताळणी आड याचिका घाल्या। वास्कोकारांच्या भलायकेक हो धोको, कोळशाची उलाढाल कायमची बंद करपाची त्यांची मागणी। वास्कोतल्या कोळशाच्या हाताळणेक लागून पुराय वातावरण प्रदूषित जाता म्हूण याचिकादारांचो दावो। The main cause why I filed this petition
is because I believe that there should be environment comes first, because this coal berth which is there in Murmugaon port, lots of dust, it goes into our noses and goes to our lungs and can cause lung cancer. Various other respiratory ailments. You know, I want that my future generation also should enjoy the beautiful greenery that is around here and not breathe in the coal that is there. MPT म्हणटा ही याचिका NGTत घालूंक जाय आशिल्ली. सुनावणे उपरांत हायकोर्टान MPT प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोळशाची आयात करपी वेदांता, जिंदालाची साउथ वेस्ट पोर्ट आनी अदानीक नोटीस काढल्या. केस 20 ऑगस्टाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विक्रम नाईक. बुधवारा वास्को दाणो दर्यावेळार नुस्त्यावेल्यान कोफुसांव. गोंयांत दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी आसा, ते भायर फॉर्मेलिनाक लागून इम्पोर्ट बंद. अशा वेळार ते दर्यावेळेर रापणीचे घे म्हूण नुस्तें पळोवन पोलिसांक ट्रॉलर दर्यांत गेले म्हूण दुबाव. तांणी नुस्त्याचो सेल आनी गाडयो आडायल्यो. नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक रापणकारांनी उजरावन काडले. प्रकरण तितल्यार मिटलें. आमी काटाडी घेवन गेले चोये काटाड्यो आनी पर्सिंग आमगे वयर अकाउंट पेया फोन माल खंय कितें हिंगा ट्राक बता सुंगटाचे. आतां पेया अकाउंट फोन माल तो हिंगा हाडूं जाय न्हू. आतां इतली वर्स जाले बोर्ड घाल LED घालून माता तें कोणूय बंद करना म्हणिल्ले मिनिस्टर. पुलीस येयल्यार सुंगटां घेवपा आमची बंद केली. थोडी सुंगटां मेळटाय ती आमकां 5 दीस मारपाचें आख्या वर्स पळय आमी आमकां बोटकारा भाशेन आख्या वर्स दर्याक झुजून जाय आमी. आतां समज सुंगटां कोण व्हरना सुंगटांची सुंगटां काजाडे मॅडम तेन्ना पुलिसांक दिवपाची. हे नुस्तें आमी मारलोलें फूट दर्याचें हें आमी कितें करपाचें? आं PI मातशें मिस अंडरस्टँड जालो की फिशींग बॅन आहा म्हूण. ताका बरें खबर आसना की तें केन्ना फिशींग बॅन न्हू म्हूण, ओन्ली फॉर ट्रॉलर्स पर्सिनर्स. PI ताणें फोन केल्लो पळय आनी ताणें रिटर्न आसा तांचे कडेन. कितें म्हूण फोन केलो? की नुस्तें बॅन आसा विकपाक नुस्तें बॅन आसा. पूण हांवें मॅडमाका पणजे फोन केलो आमचे सुप्रिटेंडंट ऑफिसराक आनी ताका उलय सांगलें ताजे कडेन. ताणें जाल्यार नुस्तें विकपाक कांयच येना अनलेस इल्लिगल हांगा कितें आसा. इतल्या मजगतीं मडगांव अजूनय नुस्त्याच्या मार्केटांत फॉर्मेलिन मारिल्लें नुस्तें विकता म्हूण एकल्यान FDA कंप्लेन केली. FDAच्या टिमीन येवन मार्केटांतल्या नुस्त्याचे सॅम्पल वेले. Today morning, I just had a random visit to the fish market, and I was quite surprised to see some frozen fish being sold. So I just happened to call Director of FDA, Mrs. Sardesai, and I should really appreciate. Immediately, she's sent a flying squad, and we came, inspected the fish. Some samples have also been taken. We will take it to the FDA laboratory for the detailed test. नुस्तें म्हणल्यार गोंयचे भायले नुस्तें कांय ना, खाली माणक्यो फ्रोजन हांवें फॅक्ट्रीसार हाडिल्ल्यो. आयजू हाडले सकाळीं. ताका सांगलां बील धाड म्हणून. मातशें बील धाडून अर्जंट तो भुरगो ना तुका फॅक्ट्री फोनाचेरूच धाडून दिलें. आनी ह्या नुस्तें म्हणटा सगळें गांवठी नुस्तें, लेप गांवठी हाय. सुंगटां गोंयची सुंगटां हाय. आनी ह्या हाडीचें नुस्तें कुट्टाडी घुंटांनी माताय तेंचें नुस्तें, व्हडलीं घुंटांनी माताय तेंचें नुस्तें इल्लें कोणा कडेन घेताय. आनी तें हिंगा डिस्प्ले जालें. ह्या नुस्तें आनी दुसरी भायली कांय ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी सावेव डायस. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.